आशिल्ले सीएम आशिल्लो कित्याक सीएमान एक ताका रिक्वेस्ट केलो की आतां कोविडाच्यो केसीस सगळे वाडत आसा त्यामुळे डिफेन्सा कडल्यान आर्मी कडल्यान आमकां कितें ह्या गोंय राज्याक सपोर्ट मेळटलो ह्या बाबतींत तिनी जे कोस्ट गार्ड नेव्ही आनी आर्मीच्या कमांडर जे हांगा आसा चीफ आसा तांकां आपयल्ले आनी आमी डिस्कशन जालें कशे पद्दतीन आमी मदत करूं शकतात राज्याच्या ह्या आपल्या परिस्थितींत आनी ताजेर चर्चा जाली ताणें काही गोष्टी सांगल्यो की आमी ह्या गोष्टींनी मदत करूं शकतले त्यामुळे त्यांची तयारी आसा की गरज पडली जाल्यार वेगवेगळ्या माध्यमातून ती मदत डिफेन्स कसली मदत तरेची मदत मागीर ती स्टाफ आसतलो तांचे दोतोर आसतले बाकी हॉस्पिटलां जी आसा तांचे हॉस्पिटलां ती कोविडाकूय चलतात हितून चलतात गरज पडल्यार थोड्यो कॉट सुद्दां थंय शेअर करतले आणि त्या बद्दल ताची ब्लड डोनेशन आसतलें किंवा काही ऑर्गनायज करपाचें काही बाबी अशें लोकांक समजोवपाक कोविडाच्या संदर्भात जनजागृती करपाक अशें वेगवेगळ्या हातूंतल्यान मदत दिवपाचें ताणें सांगिल्लें आमी पळयलां की डिफेन्स नेवीक सदांच समथींग सिरियस पास जाल्यार सदां रेडी करता रेडी दवरता सो हितूनय कितें उलयलेलें आसा समज सिरियसनेस कितें आसा जाल्यार या उलयल्लें आसा आनी ताणें सदांच जें कितें तांचे कडेन आसा तें गोंय राज्या खातीर यूज करपाक लागून ताणें मान्यता दिली. आनी एक विशय म्हणटा तो आयुश मिनिस्टर म्हणून म्हणटा की सगळे एमएलएंक आतां गव्हर्मेंटान म्हटलां की थ्रू एमएलएचे इम्युनिटी बुस्टींग येतलें सो तुमचे हितूंतल्यान वयतले ते सो तुमचे हितून कितें अशें उलयलेलें आसा हय डेफिनेटली ती मिटींग श्रेया बरोबर जाली बाकी सगळ्यांक आपयल्ले आमी आणि त्या तुझ्या आता काही एक दुसरी फेज चलता एक फेजी कित्याक काही आपापले परी काही NGOज आसतले सरकारच्या माध्यमातून काही वाटप जालें हेजे मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून आमी काही कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे वाटप जालें पूण आतां दुसरो म्हयनो येयले कारण ते प्रिव्हेंटीव आसा ते दुसऱ्या म्हयन्याक घेवपाचें आसा एक म्हयन्याची ताका प्रोटेक्शन आसता त्यामुळे आत्तां आमी अशें ठरयलां सगळ्यांक म्हणून राज्य सरकार खुद्द MP हेल्थ मिनिस्ट्री आमचे आयुष विभाग जो आसा आनी सगळ्यांनी मेळून प्रत्येक घराक एक प्रिव्हेंटीव बॉटल जी आसा आर्सेनिका आल्बम 30 हें दिवपाचें ठरयलां ताका एक बरे रिपोर्ट्स आसात जेणे ती घेतल्या ताका खरोखरच कोरोना कसोच टच जावंक ना त्यामुळे हे वार फुटिंगेचेर गोंयांतली संपूर्ण घरां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आमदाराच्या माध्यमातून ते पंचायतीक वावयतले आनी पंचायती माध्यमातून प्रत्येक वॉर्डाक ते वॉर्ड मेंबर जे आहा ते वाडटले अशे तरेची योजना केल्ली आसा ऑलरेडी वाटप सुरू जाल्लें आसा गेल्या 2 दिसांच्यान मेडिसीन आमी ऑर्डर केल्ली आसा आयुष मंत्रालय जवळ 4 लाख गुळयो दितले राज्य सरकार आणि थोडे आपल्या पर्यंत काहीतरी विकत घेतला की जवळ 5-5.5-6 लाखा पर्यंत काहीतरी बॉटल आमकां जाय पडटल्यो ताचो अरेंजमेंट केल्लो आसा ती येवपाक सुरू जाल्ली आसा सादारण म्हज्या माध्यमातून जवळ 7-8 हजार गुळयो आमी तांकां पावयल्ले आसात आज जवळ एक 25,000 कन्सायनमेंट येतलो दिल्लीच्यान तो आमी तांकां सपोर्ट करता एक हितून सिस्टमेचेर ते सगळ्या घरा पावपाचें काम जाता इच्या मेलेन कितले मागलेले आसा जितली घरां आसात काही कॉन्स्टिट्युएन्सी ल्हान आसात अबाउट 20,000 वोटर्स आहात ना मोर दॅन दॅट 30,000च्या आसपास सकयल वयर साधारण 2च कॉन्स्टिट्युएन्सी मोठी आसात एक काणकोण आनी दुसरी पिळो तातूंतल्यान म्हणजे जवळ 8,000 घरां रेजिडेन्स आसात त्यामुळे 8,000 6,000 5,000 मिनिमम 5,000 ते 8,000 अशे तरेचे प्रत्येक मतदारसंघाक वाटले वयतले कमी पडल्यो जाल्यार ताची वेवस्था आमी करतले एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स एज वेल एज आयुष मिनिस्ट्री गोवाचें सिट्युएशन कशें आसा सिच्युएशन हे जशें बाकी कडेन वाडटा तशें गोंयांत सुद्दां पेशंट वाडल्यात परंतु आतां जो पेशंट कोवीड पेशंट जो आसा कोरोना व्हायरसचो पेशंट हो आतां थोडो मायल्ड जायत वता त्यामुळे भिवपाची कांयच गरज ना कारण आमी जे आपले घरगुती उपचार आसतले किंवा अशे तरेचे प्रिव्हेंटीव मेडिसीन आसता जो पर्यंत मेडिसीन येना तो पर्यंत ही आमकां काळजी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटली सोशल डिस्टन्स आसतले मास्क वेअरिंग आसतलें परत हात धुवप आसतलें ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां करच्योच पडटल्यो जो पर्यंत कोरोनाचो समूळ अंशाला ताचें उच्चाटन जायना तो पर्यंत सगळ्या कडेन विनंती गोंयकारां कडेन की हे काही महिने काही दीस आमकां हे सगळें करचें पडटलें आणि कोविड आमी ज्यो आर्सेनिका आल्बम 13 ज्यो दितल्यो हांव सगळ्यांक परत एकदां विनंती करता तुमच्या माध्यमातून ह्यो 3 दीस फक्त घेवपाच्यो पयल्या दिसा सकाळी उठले ते बरोबर तोंड धुतले बरोबर गुळी घेवपाची आनी अर्द वरान 3 म्हणजे 4 गुळी घेवपाच्यो 4 बाळी गुळी आसता त्यो हातान घेवप ना त्यो बाटलेच्या झाकणाक घालून तोंडाक घालपाच्यो आनी अर्द वरा नंतर नाश्तो घेवपाचो अशें 3 दीस सगत करपाचें म्हणजे 4 ते 12 गुळयो वतल्यो
जी बॉटल आसतली तातूंत जवळ जवळ 150 ते 200 गुळी आसतल्यो देखून ताका कदाचित फुडल्या म्हयन्यात सुद्धा ते उपयोग पडटल्यो हे सगळ्यांनी लक्षात घेवचें आणि सिस्टमॅटीक तीन कोर्स खंय तरी हे करचो न्ही कंटिन्युअस 3 दीस घेवचो जाल्यार तो इफेक्ट उरतलो वॉट अबाउट दोज पीपल कोणाक डायबिटीज आसता प्रेशर आसता तांकां उपकारता त्या उपकारता हे जो हे आसा ते डायबिटीज व्हडलो काही इफेक्ट तातूंत जावचे क्वॉन्टिटी एकदम बारीक आसता सो डायबिटीज प्रेशर जाल्यार कांय इफेक्ट साखर जावचे ना सो इफेक्ट ना